गोय मनरिजवण सोसायटीचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी मनोज श्रीवास्तवाची साटली पोटली कवळपाच्यो सरकारी पावंड्यार हालचाली चल्ल्यात अशी माहिती खासा गोपांतल्यान समजल्या। ह्या विशयाचेर निमणो निर्णय घेवपाक मंगळारा सोसायटीच्या प्रशासकीय समितीची बसका जातली अशें कळां। गोय मनरिजवण सोसायटीचे वादग्रस्त सीईओ मनोज श्रीवास्तवाची गुटली करपाच्यो हालचाली सध्या नेटान चालू आसात अशें समजता। खासा गोपांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायती वेल्यान सरकारी पावंड्यार सगळ्यात वरिश्ठ राजकारण्यांनी पासून हे गजालीक मान्यताय दिल्या। गोंयच्या कला आनी फिल्म मळावेल्या कलाकारां कडल्यान पासून फाटले कितलेशेच म्हयने श्रीवास्तवाक घरा धाडचो म्हूण मागणी चालू आशिल्ली। हे विशीं जेन्ना प्रुडंटान अधिकृत रितीन खबर काडपाचो यत्न केलो तेन्ना कोणूच हाचेर मेकळेपणान उलोवपाक तयार नासलो। आपले कडेन हे विशीं अजून कांयच येवंक ना अशें सांगून मुख्यमंत्र्यान प्रस्न फुडें धुकल्लो। सोसायटीचे प्रशासकीय मंडळावेल्या कांय अधिकाऱ्यां कडेन उलयले तेन्ना हे विशयाचेर निमणो निर्णय घेवपाक मंगळारा बसका आपयल्या अशें कळ्ळें। श्रीवास्तवाक केंद्रांतल्या कांय खडेगांठ फुडाऱ्यांचो आदार आसा, ताका लागून तो इतलो तेंप तिगून उरलो अशें सध्या ईएसजींतले कांय अधिकारी उलोवपाक लागल्यात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया। मडगांवच्या चौगुले हायर सेकंडरी संबंधान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान नेमके कितें कोंत्रात केलां तें जाहीर करचें अशी मागणी फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसायान केल्या। चौगुले वांगडा जाल्ले बसकेक जे लोक हजर आसले ते पळयल्यार शिक्षण वेवस्था माफियांच्या ताब्यात वचपाचो दुबाव सरदेसायान उक्तायला। The solution to the Chogule College issue has been welcomed by me yesterday. But if you go to read the newspapers today, I have to rethink whether I should welcome it or not. Because what has been seen, especially the photograph which has appeared in the paper today, makes everyone believe that there is some sort of a hidden deal that was clinched at the lunch meeting held in a house of a person having interest in the education business in Margao. It is just a temporary solution for this academic year. And this is not what we wanted. Action Committee Offence Closure is that the Chief Minister makes it public what understanding the government has reached with the Chogule management. Two, that there should not be the entry of education mafia in the state through the back door. Three, this temporary solution is not what we wanted. We want a permanent solution. If at all that Mr. Manohar Parrikar is willing to concede to them, then he should first concede that he has issued a statement himself very close, just 6 months ago, and he should be firm with that statement. He should not change his stand now that he is the Chief Minister. What people are now suspecting is that a monopoly in education could be achieved as a result of allowing Chogule to just postpone his closure by 1 year and then getting another institution, giving grants to another institution, state support to another institution to flourish. This could cause monopoly. This could also usher in the education mafia in the state. 5000 सागरी मैलाचो प्रवास करून म्हादय ही नौदलाची बोट शेनवारा गोंयांत पावली। नौदळाचो पायलट आशिल्ल्या लेफ्टनंट कमांडर अभिलेश टॉमीच्या मुखेलपणाखाला ही बोट 17 मार्चाक गोंयच्यान भायर सरिल्ली। मे 2010 कमांडर दिलीप दोंदेन ह्या बोटींतल्यान संवसाराची भोंवडी केल्ली। The Navy decided to train some more people in ocean sailing. So with that aim in mind, we sailed out with one set of crew, self and 3 other people. From Mandavi, we stopped in Erimala, which is a new naval academy, then in Cochin, then Port Blair, and finally in Langkawi in Malaysia. There we had a change of crew and had another set of crew joining me. From Malaysia, we sailed to Thailand, Phuket, and from there we had a long passage back to Cochin, about 1,500 miles. We had headwinds all the way. There were some things that went bad. We fixed it on the way, and finally, just before we entered Cochin, we tore our sail. After entering Cochin, we had a short break of about 5 days, and then from there we sailed out, and we've just reached Goa now. There is a plan, there is a proposal we have taken up with the Naval Headquarters to do a solo, non-stop and unassisted circumnavigation. That is one person going around the world alone without assistance. गोंयचे आदले मंत्री आनी समाजीक वावुरपी सर्गेस्त संजय बांदेकाराक काणकोणकारांनी शुक्रारा आर्गां ओंपलीं।
काणकोणां जाल्ल्या ह्या श्रद्धांजली सभेंत वेगवेगळ्या वाठारांतल्या लोकांनी बांदेकराच्या वावराची तोखणाय केली. त्या मनशाक धडाडे आसले. 2 इलेक्शन, एक इलेक्शनाक ताजे विरोध हांव लढलो तेन्ना हांव पडलो पूण म्हाका दुख्ख जालो ना. तेन्ना ताजे सातत्यान 2 इलेक्शनां ताजे विरोधाक लढलो आनी मदले 10 वर्सांनी काळ तरी पयलीं तो सामको मित्र म्हजो, खूब मित्र. म्हणजे म्हाका कितें पर्सनल पसून कितें बिजनेसाक प्रॉब्लेम आयलो आनी कितें जालो तो पर्सनल येवन हेल्प करतालो त्या जाग्याचेर मदत करतालो. पूण मदले काळार कांय मनीस जेन्ना हाजेर आसता कितें जाता नो मॅन इज परफेक्ट. जगांत सर्वगुण संपन्न मनीस आमकां कोण मेळच ना. एक मनशा एक गुण बरें आसता जाल्यार दुसरो गुण वायट आसता. सर्वगुण संपन्न पूण तातूंत चड बरे गुण जर तर आसा ते घेवपा सारके समजून घेवन मुखार वचपाची ताकद जी आसा ही ताच्या आंगांत आसली ती म्हाका जाल्यार दिसता की हांवें आनी तें पळयलें ना. संजय बाबा बांदेकराक पयलेच फावट तिकेट जेन्ना मेळ्ळी, पयली तिकेट, तेन्ना एक प्रश्न तयार जाले, भुमी वयर सरल्यो, एक विशिश्ट लोकांची ही मालमत्ता काय कितें अशें सर्वसामान्यांक दिसतालें. तें खोटें करून दाखयलें संजय बाबा बांदेकराक निवडून येवन. आनी एक साद्या समाजांतलो साद्या घरांतलो एक मनीस आमदार जालो. पूण आतां म्हाका खूब वायट आनी उलोवपाचें ना, पूण जातकीर आपल्या कर्तृत्वान काम केल्यार एखादो आमदार गोंय आनी गोंय भायर नांव मेळोवपाक शकता हाजी एक देख म्हळ्यार संजय बाब बांदेकर. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.